सकाळी आमी हांगच्यान 9:15 भायर सरले आनी घरा वचपाक गेल्ले साखळे. म्हणजे काकाचें श्राद्ध आशिल्लें, सो आमी दोगांय भायर सरले आनी आख्या चर्ची कडेन बस स्टँडार रावले आमी. कितें करपा आतां बस धरपाक. एक बस सावडेच्यान आयली, ती मातशी फूल आशिल्ली, ती आमकां सोडून गेली. आनी दुसरे बशीक रावले, इतके म्हणसर एकलो कोण आयलो मोटरसायकलीन, पल्सर मोटरसायकल घेवन, आनी हें मारलें, वचको मारलो सायडीच्यान. आनी हांव उबोच आसा, म्हाज्या हातान बॅग आशिल्लें, बायले कडेन एक पर्स आसा तेजी धाकली आनी एक मोबायल. आनी इतल्या म्हणसर तें सामकें आबूज जालें आनी तितल्या म्हणसर तो धांवलो. म्हणजे विदीन हाफ एन सेकंड दोळ्याचो दोळो सुद्दां तेंकता ना तेंकता इतके फास्ट ते गेले. सो मागीर आमकां एकलो उठलो आमचो रिक्षाकार, म्हाका म्हणपाक हांगा या पुलीस स्टेशनार. सो थंय हांवें कंप्लेन केली. कंप्लेन तांचे आमचे रिपोर्ट घेतलो बरो, सगळो रिपोर्ट घेतलो की अशें अशें आसा. म्हणपाक तुमी खंय रावल्ले, खंय वताले, कितें एकात. आनी मागीर एक आमकां कुडको मेळ्ळो बागदाचो, फुल्लो पीस. तुमकां पळोवपाक जाय? नाका न्ही, नाका. सो आमचे ते भांगर म्हणटा तुमी आतां म्हटलें ते भांगर हें आशिल्लें 6 पावन अशें मंगळसूत्र, आनी दावल आशिल्लें 3.5 पावन अशें. सो टोटल 9.5 पावन. म्हाका आतां आयचे रेटी प्रमाणे 10 ग्रामांक 63,000. म्हणजे तरुण भारताची रेटी ह्या पेपरा वयली. आतां एक्चुअल शेटकडे कितले आसता म्हाका खबर ना. तुमगे मंगळसूत्र मारून व्हेल्ले ताणें. मंगळसूत्र दावलो दोनूय वेले न्ही, अशें आमी चान्सूच दिवंक ना. ते खंयच्यान तरी म्हाका दिसता आमचे खंय सर्वे करीत ते एका बायलेन आमकां सांगलें की तुमच्या फुड्यांतल्यान पयलीं गेल्ले आनी परत टर्न मारून येयले आनी तेणें आनी चान्स दिवंक ना. असो मारलो, सामको डब्ब करून मारलो. कांयच करपाक आमकां हालचाल करपाक आमकां टायमूच ना.